Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. जो सुरुवात सकाळचो कार्यक्रम जो जाता तो त्याच पद्धतीत म्हणजे कंपाल ग्राउंडाचेर मजास्ती ध्वजारोहण आणि बाकीचो कार्यक्रम जो आसा तो त्याच पद्धतीत जातलो आणि राष्ट्रपतींचो कार्यक्रम हो सांजच्या सत्रांत आमी जो म्हटला तो सुरवात जातलो। हांव थोडोसो इन ब्रीफ राष्ट्रपतीचो कार्यक्रम पुराय तुमकां सगळ्यांक ब्रीफ करपा खातीर हांव आयची ही मुद्दामून प्रेस कॉन्फरन्स ऑर्गनायज केल्या। मामईम राष्ट्रपती हे 19 तारखे दिसा जवळपास 1:05 हांगासर दाबोलीमच्या एअरपोर्टाचेर पावतले। थंयच्यान तांकां रिसीव करपा खातीर हांव म्हाज्या सहीत आमचे प्रोटोकॉल मिनिस्टर आणि गव्हर्नर आणि बाकीचे ऑफिसर्स टीम ही सगळी थंयसर अवेलेबल आसतली। ते तांकां रिसीव करतले आणि थंयच्यान बाय दाबोलीम एअरपोर्टच्यान ते बाय हेलिकॉप्टर ते हेलिपॅडचेर गोवा युनिवर्सिटीच्या हेलिपॅडाचेर 13:25 म्हणजे 1:25 दाबोलीमचेर पावतले आणि ताज्या उपरांत 1:35 गोवा हेलिपॅडा वयल्यान ते राजभवनाचेर वतले। 5 वाजेपर्यंत ते राजभवनाचेरूच आसतले आणि सांजच्या 5:40 आझाद मैदानाचेर पयलो कार्यक्रम तांचो जातलो। फक्त पुराय गोंयचेर म्हणजे सुरवाती पासून मौर्य काल, कदम काल, पोर्तुगीज आणि गोंय मुक्ती संग्रामा पर्यंत ही एक 10 मिनटाची डॉक्युमेंटरी तयार केल्ली आसा। बाकीचो पॅन्डेमीक आसल्या कारणान म्हणजे स्पेशल स्टेट डिनर जे आसा हे ऑर्गनायज करूंक ना पॅन्डेमीकच्या कारणान। दुसरे दिसा फक्त ब्रेकफास्ट विथ CM आनी गव्हर्नर इतकोच कार्यक्रम हो तेंच्यांनी ऑफिशियली दवरला आणि ताज्या उपरांत तेंचो पर्सनल कार्यक्रम तेंच्या फॅमिलीच्या बरोबर एक बाकीचो पर्सनल कार्यक्रम आसा आणि 20 तारखे दीस सांजचे 5:30 वरांचेर ते परत एकदां दाबोली एअरपोर्टा वयल्यान हांगासल्यान बाय हेलिकॉप्टर आनी हेलिकॉप्टरच्यान बाय दाबोली एअरपोर्टान वयतले। हाजी इन्विटेशन्स ही खूब लिमिटेड आसल्या कारणान आमी जवळपास एक 400 पर्यंत इन्विटेशन दिल्या। हाज्या वयर म्हणजे खूब हायर लिमीट दिल्ली आसा। 400 पर्यंत लोकांकूच फक्त निमंत्रण केल्या। जो गोंयकार आसा तो केन्नाच राष्ट्रपतीक येवं नाका म्हणचो ना आनी आमी जेन्ना राष्ट्रपती हांगासर येता तेन्ना राष्ट्रवादी विचारसरणीन आमी राष्ट्रपतीक वेलकम करपाक जाय। समेस्त सगळे गोंयकारांनी तांकां वेलकम करचो अशें म्हाका दिसता। कोण एखादो दुसरो सुद्दां राष्ट्रवादी विचारसरणीचो मनीस तांकां येवं नाका म्हणचो ना किंवा ताका येता जाल्यार खंय पत्रां बरोवचो ना अशें म्हाका दिसता। आनी जरी कोणी अशा पद्दतीन पत्रां बरयले आसत जाल्यार परत तेंच्यांनी बरोवन तांकां यो म्हणून वेलकम करचें। हो कार्यक्रम आमी म्हटला वर्सभर चलतलो। दुसरें म्हाका एक 2-3 पत्रांय बी म्हाकाय आयली पर्सनली कितें वेगवेगळ्या कारणां खातीर। एक म्हणजे पयली गजाल हांव सांगपाक सोदतां की हो कार्यक्रम जो आसा हो 100% गोंयच्याच कलाकारांक घेवन जातलो। खंयचो एकटो दुसरो सुद्दां भायलो कलाकार ह्या कार्यक्रमात इन्वॉल्व ना।